दीस आयतार, जुनाची 21 तारीख 2026. साध्या काळाचो 12वो आयतार. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 20 वळ 10 तावन 13 पर्यंत. जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत, ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडोन गाय म्हणून पळोवंकू आयते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो भुलोन पासान पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचें फरकपण घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्वर म्हजें सवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले, कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लस केदींच विसरून वेचिना. दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजां मनां तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 69, 8 तावन 10, 14, 17, 33 तावन 35. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजां गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीस. तुका खेणतल्यांचो खेबडायो म्हजेर पडात आसात. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागतां. सर्वेस्परा, तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक. देवा, विश्वासी धन्या, पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा. मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी. तुजे अपार काकुळतीन म्हजेर दिश्ट लाय. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं, कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाकाणो, दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करूं. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. दुसरें वाचप सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 5 वळ 12 तावन 15 पर्यंत. भावा भयणीनो, पळयात तर, एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्यार मोरण सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायदे विरोध पातक जाल्लें म्हणून अपराध लेगूंक जायनातलें. आदामच्या काळातावन मोयजेच्या काळा पर्यंत मोरणांत आपली राजवडकी चलयली. आदामा बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण म्हूण पातक आदारिनातल्यांचेर सयत मोरणान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेसो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय. हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपेदेणी आनी त्या बराबर एका मनशाची म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी
आनी की चड वर्ती म्हणयेत. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार, उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय. सतासो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सुमी, आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वड 26-33 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हळें, देखून मनशांक भिये नाकात. दांबून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीसो जीव काडटल्याक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. पकार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. किरबिच्यो पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणे भूंय पडना. तितल्यानच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबीचे प्रास कितल्याकी चड वर्ते तुमी. देखून मनशा हुजी जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडटा, ताका सर्गीच्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गीच्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. देवाचें उतर हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जर आमच्या काळजांत खरो मोग आनी थेर भावार्थ ना, आमचें काळीज आनी आमचें जिवीत भियाचें वस्तेघर जाता. विविध तराचें भें मनशाक गुलाम करूंक शकता. थोड्यांक आपणाच्या जिवाचें, नांवाचें, फुडाराचें आनी भलायकेचें भें, तर हेरांक एकसुरपणाचें, नेगारपणाचें, सांगातपणाचें आनी मरणाचें भें. भें मनशाक सदांच जागृतकायेन आसूंक, जिणेचे सुरक्षीत तडीर जियोंक आनी केवल गरजे पुरतें मात्र करूंक सोडटा. देवातें खरो भावार्थ आमच्या काळजांतलें भें धांवडायता आनी धैर्यान आमची जबाबदारी पाळूंक प्रेरण दिता. जेजू सांगता, कुडीसो जीव काडटल्याक भिये नाकात, कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक ती सकनात. थीर भावार्थ आनी खरो मोग कोणायकी भियान जियोंक सोडिना, कित्याक तो आमकां धैर्यान भरता आनी जिणेच्या अनवरांक फुडें रावंक प्रेरण दिता. धैर्यान देवाच्या राजाची दूत जावन जियेवया. आम हर एकल्याक आसलेली जबाबदारी देवाच्या राजाचे परगटणे खातीर वापरून जेजूचे खरे पाटलावदार जावया. जेजूचे पाटलावदार जावन आशेवच्यांनी भिवकुऱ्यां परी कोनशा रावचें न्ही, बगार धैर्यान आनी देवाच्या आदारान मुखार सराचे. जेजूक सदांच चिडकोन रावल्ल्यांत कोणाचेंच भें आमचें तें आसचें ना.